बीजेपी सरकाराचो 2012 ते 2017 मेरेन कारभाराचो नियाळ घेवपी हो सीएजी रिपोर्ट. सरकार स्किमीचेर घालता ते पयशे नेमके खंय वतात ते तपासात म्हूण जाणकार इतलो ते बोवाळ मारतालो ती गजाल आतां सीएजी रिपोर्टात एक्सपोज. 22 ते 25% लाभार्थी दुबावीत म्हूण सरकाराचो ह्या स्किमीचो रिव्ह्यू सांगता थंय आसा. आतां सीएजी रिपोर्टात सरकाराचो स्किमींचो एकंदर कारभारूच एक्सपोज जाला. लाभार्थी खरेच पात्र आनी गरजू काय फेक ते सारखे तपासपाची यंत्रणा नासतना सरकार स्किमीत वाटीत सुटला. ही गजाल आतां एक्सपोज जाल्या. 5 वर्सांत सरकारी तिजोरेक स्किमींचेरूय सुमार 225 कोटींची तोपी. 2012 सरकारान हाडिल्ल्या समाज कल्याण स्किमींनी लोकांनी सरकाराक कसो लुटलो आनी सरकारान लुटूंक दिलो ते सीएजीन एक्सपोज केला. कॅग रिपोर्टात हे फावट समाज कल्याण आनी बायलां भुरग्यां कल्याण स्किमींचो पंचनामो केला. DSS सिंगल वुमन आनी डिफरंटली एबल्ड लोकां खातीर स्किमीत पयशे बुडले. तिनूय स्किमींचे 9,712 लाभार्थींचो वर्सुकी येणावळ 24,000 वयर. 2012 ते 2017 मेरेन तांकां स्किमी वांटून काडिल्ले 40.34 कोटी. 5,227 जाणांनी ज्येष्ठ नागरीक जावचे आदींच स्किमींचे पयशे घेवन खाले. तांचेर 60 वर्सां जाय मेरेन सरकारान बेठेच एकूण 36 कोटी रुपया उदकांत घाले. 18 ज्येष्ठ नागरिकांनी एकूण येवजण एका परस मायज फावटी घेवन 42 लाख पचयले. एकूण स्कीम एका परस चड फावटी घेवन डिफरंटली एबल्ड लोकांनी 16 लाख उखल्ले. घरात DSS स्कीम चालू आसतना गृह आधार स्कीम घेवपी कोट्यांनी लुटले. सगळ्या येवजण्यांचेर धरून फाटल्या 5 वर्सांत 200 कोटी मेरेन लूट. अर्ज सारखे तपासचे आनी लाभार्थींनी वर्साक एकदा बायोमेट्रीक टेस्ट करची म्हूण सीएजीची सुचोवणी. बाकीच्या कांय खात्यांनी नाका तसो खर्च केला. होय खर्च कोट्यांच्या घरात पावला. PWDन पोन्न्या GSR प्रमाण एस्टिमेट केल्ल्यान पायपां घेतना 2.34 मायज फारीक केले. टेंडर घेवंक उशीर केल्ल्यान 2 रस्त्यांक कामाक 2.63 कोटी चड मोडचे पडले. टूल रूम उबारतना निर्णय सारको घेवंक नाशिल्ल्यान 4.55 कोटींची गुंतवणूक 6 वर्सां पडून उरली. वाणिज्य कर खात्यान 306 डिलरांक सारको टॅक्स लावंक नाशिल्ल्यान 11.38 कोटी बुडयले. IDCच्या भांगरा महोत्सवी वर्सा स्टफाक भांगराची नाणी दिवंक 19.84 लाख कट दिले. कंत्राटदारांकडल्यान कामगार कल्याण सेस घेतलो ना, ताचेर 75.56 लाख बुडयले. रिणांचे वजे वाडले. विकास दर 12.24% वेल्यान 8%चेर पावलो. 2012-13 वर्साचे रिणांचे वजे 2016-17 वर्सा 16,824 चेर पावले. GDPत मुळाव्या वाठारांचो वांटो सगळ्यात कमी 9%चेर पावलो. द्वितीय वाठारांचो 50%, तृतीय वाठारांचो वांटो 32%. 5 वर्सां बनावट लाभार्थींनी सरकाराची तिजोरी लुटल्या उपरांत आतां आर्थीक संकटात स्किमींच्या लाभार्थींचो नियाळ घेवपाची बुद्द सरकाराक जाल्या. मात 200 वयर कोटी बुडले ते बुडले. तांचेर फौजदारी कारवाय करपाची वेवस्था सध्या तरी ना. लुटणारे लुटून मेकळे. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी तुकाराम मराठे.